प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 29 ते 32 पर्यंत। लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 29 to 32। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणका नश्टी पिणका, ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना। कित्याक जसो निनेवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो। जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली। कित्याक ती प्रितमेच्या शिमांत थावन सोलोमावाचें साणेपण आयकूंक आयिल्ली आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो। निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो। कित्याक जोनासाचें प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन लोक त्या वेळार जेजूक एका विजमिताच्या खातीर सोतें मागता। म्हणजे लोक येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, एक विजमीत कर, आमकां तूं कोण म्हणून, तूं खरेपणीन जो तूं म्हणटाय तो आमकां दाखय आनी आमकां एक विजमीत दाखय। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां आयकतात आनी पळयता की ह्या लोकांक विजमीत पडोंक जाय, तो म्हणटा, ही आतांची पिणका नश्टी पिणका, ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना। भाव भयणीनो, जेजू असली उतरां कित्याक म्हणटा? कित्याक गाय ताणें म्हणलें जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना? कित्याक? भाव भयणीनो, आमी खरेपणी पयलें वाचलां जाल्यार आमी पळयता कशे भाशेन देवान ह्या प्रवादी जोनासाक विचून काडलेलो आनी ताचे कडेन देव उलयल्लो आनी ताका सांगलेलें, बाबा जोनास, वच तूं निनेवेच्या गांवांत वच आनी थंयसर देवाचें उतर परगट कर, देवाचें प्रवचन कर, कित्याक थंयचो लोक खूब पातकी जाला, थंयचो लोक खूब पाप आदोरता आनी म्हाका जाय तूं थंयसर गेल्लो आनी तांकां म्हजें उतर परगट केल्लें आनी तांकां तांचें मन बदलपाक हांव तुका थंयसर धाडटा। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जोनासान ही खबर आयकली, देवान ताचे कडेन उलयलो, तो आतां हें काम करच्या सुवातेक तो उठलो आनी देवा कडसून पयस गेलो, म्हणजे निनेवे कडसून पयस गेलो, तो दुसरे कडेन गेलो। आनी आमी जाणो की तो एका व्हड्यार बसोन गेलो, थंयसर आतां एक मोड येयलें, ताका थंयसर दर्यान उडयलो, एका व्हडल्या निस्त्यान ताका भितर घेतलो, 3 दिसां उपरांत ताका भायर काडलो आनी तेन्ना देव ताचे कडेन परतून उलोवंक लागलो। आनी जेन्ना देवान ताचे कडेन दुसरे फावट उलोवन सांगलें, वच परतून निनेवेक आनी लोकांक थंयसर देवाचें म्हजें उतर परगट कर, आतां जोनास थंयसर गेलो, देवाचें उतर परगट केलें आनी भाव भयणीनो, त्या लोकांनी उतर आयकोन देवाचें बोगसणें मागलें, तांचें मन बदल्लें आनी आतां जें देव चिंतालो थंयसर तांकां नश्ट करून उडोवंक, तें देवान करूंक ना। आनी आयज जेजू म्हणटा, जेन्ना ह्या लोकांनी ताचे कडेन येवन एक विजमीत करपाक सांगलें, जेजू म्हणटा, जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना। कित्याक गाय? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, ताणें खूब लोकांक देवाचें उतर शिकयलें, ताणें शिकयल्या उपरांत लोकांक थंयसर मिलाग्री ओजापां गेल्लीं, लोकांनी पळयल्लें की जेजू कशे भाशेन शिकयता, कशे भाशेन ओजाप करता, आनी हें सगळें करून आतां तांचो भावार्थ वाडूंक जाय आसलो। त्या लोकांनी जें पळयल्लें आतां ताचेर जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय आसलो, पूण कितें घडलें भाव भयणीनो,
ते सगळो लोक पोत्तून येता जेजू कडेन म्हणटा आनी एक आमकां वीज बीन दाखय आमकां कोण तूं. आनी त्या वेळार जेजू एकदम रागाबोरीत जाता आनी म्हणटा ही आतांची पिडका नोश्टी पिडका, तांकां जोनासाचे खुणा काडून आनी दुसरी खुणा तांकां दिवचो ना. आनी आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी देवाक खुणा मागता? केन्ना आमी जेन्ना मागणें करता म्हणटा आमी सायबा म्हाका ते खुणा दाखय, म्हाका अशें कितें दाखय की खरेपणी तूं म्हाका हें काम करूंक सोदूंक सोदताय जाल्यार. भाव भयणीनो, खुणा विचारपाक, खुणा देवा कडेन विचारपाक वा मागपाक एकदम एक बरें न्हय. नोश्टी जेजू आमकां नोश्टी पिडका म्हणटा जेन्ना आमी अशी खुणा मागता. तर आमच्या जिवितान आमी केन्नाच ही खुणा मागले जाल्यार आमच्या जिवितान वा आयज पासून आमी खुणा मागले जाल्यार वा आमी चिंता देवाक खुणा मागपाक आमी देवाचें बोगसणें मागया. फकत देवाचें उतर आमी आयकुया, ताच्या उतराचेर भावार दवरया. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार दवरता तें उतर आमी पाळटा, खुणा आमकां दिसती पडटली, कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, ज्या भाशेन त्या लोकांनी जेन्ना जेजू ह्या स्वर्गार आसलो त्या लोकांनी जेजू खुणा मागली आनी जेजून तांकां एक नोश्टी पिडका म्हणली. आयज भाव भयणीनो, आमकां नाका की जेजून आमकां एक नोश्टी पिडका म्हणल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागुया, आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावया, आमी देवाचें उतर सत मानुया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर सत मानता तें उतर जें आमकां म्हणटा तें आमी करता. खरेपणी भाव भयणीनो, आतां आमकां आमच्या जिवितान जें उतर तें सांगता तें आमकां जिवितान घडोवन येतलें आनी आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत, एक खरें भावार्थीचें जिवीत, एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी पावतले. तर हें जिवीत आयजतान आमी जिवपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.